हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, समूत येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचे खरें रूप न्हय, पूण सावळी देखून ती परतून परतून वर्साचे वर्सां त्योच भेटवण्यो करूंक लायता। त्याच पासत देवाची भोक्ती करतल्यांक सोपुर्णाय दिवंक तिका शक्ती ना। कारण भोजपी एकदां सोपूर्ण जाल्ले जाल्यार सगळे योद्न बंद जातले आसले, कित्याक एकदां नितळ जाल्ल्या उपरांत तांकां पातकी अंतस्करणाचो भार आसचो नासलो। पूण परतेंच त्या योजना वरवीं वर्साचे वर्सां पातकांचो उगडास जाता, कित्याक पाडकुल्यांच्या आनी बोकड्यांच्या रोगतान केन्नाच पातकां काडून उडोवंक जायनात। संवसारान येताना जेजून अशें म्हणलें, योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली। पातकां पासत होम आनी बोळयो तुका मानूंक नात। तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां। पुस्तकाच्या कवड्याचेर म्हजे विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां। पयलीं तो अशें म्हणटा, योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोळयो तुका मानूंक नात। आनी तरी आसतना हें सोगोट समृद्धी प्रमाणे भोगतात। उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां। हे परी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या। हेच खुशेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी योद्न जाल्यान आमकां पवित्रताय मेळ्ळ्या। देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां। आशून आशून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो, ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो। एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां, आमच्या देवाचें किर्तन। जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां। योद्न आनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले। होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय। तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय हांव येतां। जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां। सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलां। म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा। जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां। तुजें प्रमाणीकपण म्हज्या काळजांत हांवें गुप्तें दवरूंक ना, पूण तुज्या विस्वाशीपणाचो आनी सोडवणेचो हांवें प्रचार केला। व्हडली सभा जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वाशीपण हांवें लिपोवंक ना। जबाब, देवा म्हज्या, तुजी खोशी करूंक हांव येतां। बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गा राजाची गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले।
मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो. पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणी भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतीपाड केलो. म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खोशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खोशी करता तोच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू आयज आपले आवयक सोबे माजार वाखाणटा, कित्याक तिणें देवाचें उतर पाळलें. ह्या परी आमकां सगल्यांक सांगता जेजूची आमी भाव भयणी, आवय बापूय जावं येता तेन्ना, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा तेन्ना. केदें व्हडलें भाग आमकां, केदें व्हडलें आपोवणें आमकां जेजू दिता. आमच्यो आवय आनी बापूय कितलीं खुशाल जातात जेन्ना आपणाचीं भुरगीं आपणाचें उतर पाळटात. हीच खुशालकाय आमी देवाक दिता जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणें चलता तेन्ना. उपरांत देव आमकां दुपेट कुरपेन आनी आपल्या भलेपणां भरतलो आनी अदीक ताचे भाव भयणी आमी जावंक पावतल्यांव.